इवनिंग विथ जेजस ह्या कार्यावळींतल्यान आमच्या 10 पाद्री भावांनी आमची काळजां न्हवसरपाचो प्रयत्न केला. उरलां तें सगळें आमचेर. किरीतपणी आयचो हो दुसरो भाग तुमच्या मुखार हाडटा आसतनाच आयची ही कार्यावळ हांव समेस्त जे सेमिनारींत आमचे भुरगे आमचे भाव भयणी जावं कॉन्व्हेंटांनी आमच्यो भयणी गेल्यात तांच्या पासत ही आयची कार्यावळ हांव भेटयतां आनीक ह्या माणका मोतयांक सुरवात करता. किरीतपणी आयज आमच्या मदें हे 10 पाद्री भाव हे पाद्रीचें बँड आनीक संगीत जायते तरेतरेची वाजोंत्रां घेवन ते आमच्या मुखार आयल्यात आनीक आपल्या स्वादीक ताळ्यान तो लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न तांणी केला. हो तांचो वावर अदीक फळादीक जावचो अशें हांव मागता आसतनाच ह्या 10 पाद्रींची हांव तुमकां थोडी भोव म्हायती दिवपाचो प्रयत्न करतां. चल ह्या खिणांत एक धाकटेशें संगीत आमी पळोवया आनीक फुडें वचूया. खिणांत आमी जे पाद्री भाव हे संगीत वाजयताले वाजोंत्रां वाजयताले कांतारां म्हणटाले हांची थोडी भोव वळख करून घेवया. फादर म्हाका तुमच्या सांगात्यांची वळख करून करचीची. आमी बँड ऑफ प्रिस्ट हातूंत 10 जाण याज्ञीक आसात आनी गोंयच्या 4 कोणशांनी वावर करतात गोंयचे दियोसिसीक. सुरवातेक आसा आमचो मारियान सिल्वेरा. फादर मारियान सिल्वेरा बेस गिटार वाजयता. माजोड्डा फिरगोजेन तो पात कसो वावरता. त्या उपरांत आसा फादर मॅथ्यू रॉड्रिगीस. तो पाद विगार थिवी इगोर्जेचो. तो गायोनां गायता वोकल्स. मागीर आसा फादर झेवियर ब्रागांझा. तोय बीन गायोनां गायता वोकल्स. तो सद्याक पाड्डे फिरगोजेन पात कसो आसा. आमचे वायलन ना जाल्यार गोंयची म्युजीक सोबना देखून फादर सायमन दिकोनिया तो वायलन वाजयता. सद्याक तो कुंकोळे फिरगोजेन पात कसो वावरता. ड्रम तर जायच म्हणटच ड्रामाचेर आसा आमचो सगळ्यान सिनियर मोस्ट म्हणपाक जाता. खूब उमेदीन बोल्लोलो फादर आग्नेल रॉड्रिगीस. तो आमकां सिमिनारीन आसतना आमचो प्रिफेत कसोय गेला. तो ड्रम वाजयता. कार्मोना फिरगोजेन तो पाद विगार. मागीर फादर रोलंड लीन फेर्नांडीस सॅक्सोफोन. एक स्पेशलिटी आमच्या बँडाची. तो दिवसा कॉपेलां कसो वावरता. मागीर आमचो डिरेक्टर म्युजीक डिरेक्टर फादर जो रॉड्रिगीस. तोय बीन पाद विगार आसनोरा. आनी तरी आसतना इतले पयस टावन पासून येवन प्रॅक्टीस करपाक केन्नाच ना म्हणूंक ना केन्नाच आंग काडूंक ना. त्या उपरांत येता फादर बेंजामीन विक्टोरिया. तो वोकल्स. सद्याक तो तिळामोळ फिरगोजेन पात कसो वावरता. ह्या वर्साक एक नवो वांगडी आमकां भितर सरलो तो फादर कायतान फेर्नांडीस. तो म्हापसा दुलेरान पात कॉपेलां कसो आसा. गेल्ल्या वर्सा ताचे सुवातेर फादर मॅथ्यू रिबेलो आसलो. तो आतां ह्या वर्सा कांय कारणाक लागून मातसो फाटीं रावला आपल्या शिकपा पासत. त्या मागीर आसा उरला तो हांव एकटोच उरला. हांव लोटले फिरगोजेन पात कसो आसा. तर ह्या खिणांत आमी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा म्हज्या सांगाताक आसा हाच्या जिविताची काणी आमी आयकुया. कशे भाशेन ताचेर जायते वायट दीस आयल्यात आनी ह्या वायट दिसांतल्यान ताणें कशी आपलें जिवीत न्हवसरून आपलें जिवीत जेजूक कशें भेटयलें हाची आमी एक धाकटेशें ताचो खीण ताच्या तोंडांतल्यान जो आमी रिकॉर्डिंग केला ताचेर आमी ह्या खिणांत नदर मारूया. आमच्या दूर इतल्या सवयी तुवें वर्ती वर्ती कर्तृत्वां केल्यात.
आमकां जण एकल्या तुज्या वर्त्या कर्तृत्वांनी तुवें नेटयल्यात सांबाळल्या. सुमार 1.5 वर्स फाटीं हो संवसार हांवें सोडून वचूंक जाय आसलो. ह्या म्हज्या सोमया पासत म्हजो वावर करता आसतना, वोकेशन प्रमोशन करता आसतना आमी याज्ञीक एक फुटबॉल गेम खेळटना हांव फुटबॉल ग्रावंडार घुंवळ येवन पडलो. म्हजें काळीज धडधडपाचें बंद जालें. म्हजो स्वास थांबलो. म्हजे दोळे पत्तले. एकाच उतरान म्हजो जीव गेलो. म्हजी सांगाता खेळटल्या म्हज्या दुसऱ्या याज्ञीक भावांनी फर्स्ट एड करून परतून म्हाका जीव हाडलो. दोतोराशी वचून तपासल्या उपरांत कळून आयलें आयोटीक वाल्व स्टिनोसिस जाल्या, कॉन्जेनिटल. जल्मातूच जावन म्हज्या काळजाचो मेन वाल्व जो आसा आयोटीक वाल्व तो डिफेक्टीव आसा, तो सारको ना. आनी इतलीं वर्सां ह्याच होच वाल्व घेवन ह्या म्हज्या सोमयान म्हाका कितलो राखला. ओपन हार्ट सर्जरी करची पडटली दोतोरान कळयल्लें. आनी असल्या वेळार ह्या म्हज्या सोमयाक हांवें प्रश्न केलो, सोमया हें कितें, म्हाका कित्याक? भुरगो पाद्री हांव आतांच याज्ञीक जाता तुवेंच आसा. तुजे पासत, तुज्या तरणाट्या पासत, भुरग्यां पासत, तुजे पोरचे पासत इतलो वावर करता, म्हाका कित्याक सोमया? म्हजी सर्जरी करूंक बेंगलोर गेलो त्या वेळार दोतोरान सुचयलें अवेक सर्जरी करुया. ओपन हार्ट सर्जरी करता तेन्ना तुवें जागो रावूंक जाय. भिरांत आयली. म्हजेंच काळीज तातुंतलें आनी हांव जागो रावन पळयतलो. असल्या वेळार ह्या म्हज्या सोमयान म्हजी सगळी आनीक जायती वर्दी कर्तृत्वां केल्यान ल्हान आसतना तांचो उगडास म्हज्या मतीन आयलो. ल्हानूच आसतना एक उपसयक घडलोलो. एम्बेसेडर कार हाच्या पोंदाक हांव पडलोलो. चारूय रोदां मदें उरलो. पळयतली समजल्ली हांव मेलो. पूण ह्या म्हज्या सोमयान ह्या गाडयेच्या पोंदांतलो म्हाका साल्वार केलो. कांयच जायनासतना म्हाका चारूय रोदां मदलो भायर काडलो. आनीक मातसो व्हडलो जाता तेन्ना वयर पणसार जावन पणसाक मारून दवरलेली सुरी म्हज्या तकलेर येवन पडली. त्याय वेळार जायतें कितें जावंक शकतालें. पूण ह्या म्हज्या सोमयान त्याय वेळार म्हाका राखलो, म्हाका साल्वार केलो. आनीकूय व्हड जाता आसतना आनी मागीर याज्ञीक जाल्या उपरांत पासून आयज पासून 4 म्हारेकार उपसयक म्हाका घडल्यात. असल्याच उपसयकांक सांपडलेले दुसऱ्या जायते जाण मरून गेल्यात, रस्त्यार सोंपल्यात. पूण ह्या चारूय उपसयकान ह्या म्हज्या सोमयान म्हाका राखलो, सांबाळलो, कांयच जावंक दिवंक ना. आनी ह्या म्हज्या सोमयाची कर्तृत्वां म्हज्या जिवितांत नियाळल्या उपरांत हांवें विस्वास दवरलो. हांवें घोटाय घेतली. दोतोराक सांगलें, वय दोतोर हांव तयार आसा, आय एम रेडी. तूं कर सर्जरी, हांव जागो रावता. अवेक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी म्हजी जाली. भारतांत पयले फावटी अशें म्हणटात दोतोर. आनी हे सर्जरीन हांव बरे भाशेन उतरलो. द सर्जरी वॉज सक्सेसफूल. म्हजी सर्जरी जाल्या उपरांत असली सर्जरी करता तेन्ना 6 म्हयने तरी रेस्ट घेवंक जाय दोतोर सुचयता. म्हजी सर्जरी करून 3च म्हयन्या भितर हांव परतून म्हजे फिरगोजेन लोटलेज गांवांत म्हजो वावर करून परतून तयार जालो. गेल्ले 1 वर्स भर म्हजो वावर नेटान करता. ह्या म्हज्या याज्ञीक भावा बरोबर म्हज्या सोमयाची तुस्त करूंक हांगा थंयसर भोंवता. तरणाट्या सगळें भुरग्यां सगळें आदलेच भाशेन म्हजो वावर परतून चालू आसा. त्या दिसाक जावन आयज पासून कांयच जावंक ना.
आमच्या जिवितांत जें कितें घडोवन आयलां ताचेर आमी नदर मारल्या आनीक ह्या खिणांत म्हाका दिसता आमच्या मुखार जे ऑडियन्स आसात तेवूय हे आयकून घडये तांच्या जिवितांत जायते जेजूचे अनुभव ते ताणें विचार केलो आसतलो की आपल्या जिवितांत घडये जेजूनच आपणाक आपल्या जिवितांत साल्वार केलो. तर ह्या वेळार जे ऑडियन्स आमच्या मुखार आसात आनीक ही कार्यावळ पळयतात, पूण तुमी ही कार्यावळ लोकां मुखार सादर केल्या उपरांत जे ऑडियन्स तुमकां येवन मेवताले तांचे थोडे अनुभव. आमचो कार्यक्रम सोंपताच आमी पयले सुवातेर सगळे यादनीक बाराबर मेळटात आनी मागणें करतात. पूण जे भाशेन जेजूच्या काळार जातालें, जेजू खंयसरूय येतालो रोखडो लोक ताका आनी सुसेग दिनासलो, ते भाशेन आमकांय घडटा. येतात लोक रोखडेच. पयली सुवातेर तेंचें वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, तांणी म्हणलें फादर एकदम बरें जालें तुमचें, आमचो स्पिरीट आनीक मातशें चडटा, उमेद येता सारकी, बरें दिसता. ह्या दिसाची कासेरी बीन सगळी विसरोन वता मागीर. केन्ना उगडास उरना की आमी ह्या दिसांनी डेली लेट न्हिदतात, लेट वयतात, कांयच उगडास उरना. पूण लोक जेन्ना येता तेन्ना पयली वस्ती म्हणटात फादर दीस इज डिफरंट, समथींग डिफरंट. आनी तेन्ना आमी म्हणटा वय दीस वॉज आर एम, आमी समथींग डिफरंट करपाक सोदताले. खेरीत भाशेन तरणाट्यां पासप, तरणाट्यांक कडून हाडपाक. कित्याक आयज तरणाट्यांक वेगवेगळे तरेच्यो वस्तू आसात जंय तांच्यांनी वचपाक जाता. जायते फावटी आमी फकत सेर्मांवान सांगता हिंगा वचनाका थिंगा वचनाका, आनी तेन्ना आमकांच प्रश्न करताले. आमी वचनाका म्हणटा, आमी कितें दिलां? आनी ह्या पासत जेन्ना हो लोक येता, भोव करून तरणाटीं सुरू जाता तें सोंप मेरेन पासून तीं आसात थंयसरूच, पडून बरें दिसता. नाजाल्यार घडये स्पिरिच्युअल तें देवाचें तें तरणाटीं चडशीं रावनात. पूण हो कार्यक्रम करता तेन्ना तरणाटीं पासून रावतात, येवन ती मेळटात. मदेंच कोण आपणाचोय अणभव सांगता, फादर म्हाकाय बीन तेच भाशेन देवान साल्वार केलो. म्हाका आतां हें करता तेन्ना एटलिस्ट 4 पॅरिशींनी हे भाशेन एकल्यान येवन सांगलां, फादर तुका जालां तेच भाशेन म्हाकाय म्हज्या जिवितान देवान हात लायला. फादर मारियान तुजे थोडे अनुभव लोकां सांगले. जितले कडेन आमी केला प्रोग्राम, थंयसर जायतो लोकांचो फादर एकदम बरें दिसलें. आनी तुमच्या बराबर आमकांय मागणें करूंक दिसलें. आमच्या गोंयकाराच्या रोगतान हे मूज घासात आनी संगीत आमकां कितले फुडें व्हरता हें आमी जाणा. आनी म्हाका दिसता आमी ह्या संगितांतल्यान जेन्ना गायन करता लोकांक आमी अदीक मागणें करूंक आमी तांकां 2 पावटी मागणें करूंक आमी तांकां आदार दिता. आनी म्हाका दिसता आतां फाटल्या हितून गेला तितले जायते जाणांनी सांगलां, फादर आमी ह्या भाशेन केन्नाच म्हणजे मागणें करूंक ना. आनी फाटल्या ह्या प्रोग्रामान आमी ज्या भाशेन गायनां तुमच्या बराबर केल्यात, ताडयो मारल्यात, हात उबारल्यात, खरेंच तुमच्या बराबर सगळे वगत आमी आसले. निमणें गायन बसून चलतना आमकां उठोवंकशें दिसना. जायते फावटी तियात्राक निमणो भाग चलता म्हळ्यार कोडली हिस्टोरी उठून वेतात, पूण तुमचें निमणें बसून गायन चलता आमकां उठून वचूंकशें दिसूंक ना. आमी आसले आनी खरेंच जायते जाणांक फायद्याक पडलां अशें म्हाका दिसता. खरेंच ही गजाल जी आतांच तुवें सांगल्या ती खरी, कारण तुमच्या एका कार्यावळीक हांवूय हाजीर आसलो आनी कार्यावळ सोंपली तरी पण म्हाका उठोनशें दिसनासलें. आनीक कितें तरी आसूंक जाय अशें थोडें मोद दिसतालें. कारण जीं उतरां वर्ड ऑफ गॉड देवाचें जें उतर ह्या कार्यावळींतल्यान परगट जातालें. खरीपणी फादर झेवियर जे तुमी लोकांचेर जीं उतरां शेवटीतालो तीं खरेंच जायत्या जाणांच्या काळजांत रिगोन आसात. आनीक ह्या वेळार तुमचे थोडे अनुभव जे भाशेन तुमी ह्या पालकाचेर वावरून ही कार्यावळ फळादीक केल्या. देवाचें उतर परगट करप एका पाद्रीचें मुखेल काम. पूण हो वावर करतना म्हजो खासगी अणभव, म्हजो पर्सनल अणभव म्हळ्यार म्हाकाच देवाच्या उतराची अदीक वळख आनी देवाच्या उतराची खात्री हें म्हाका म्हज्या जिवितान भोगलां. हो वावर करतना एक पोस्ट म्हाका बरी दिसता ती म्हळ्यार आमी जायते फावटी मीस करून साक्रिस्तींतले भायर सरतना जायते फावटी भुरगे गांवचो लोक सुद्दां म्हणटा, फादर आयज मातसो सेर्मा मातसो दाखलो करा, मीस बेगी काबार करा. पूण जेन्ना होच प्रोग्राम म्हज्या गांवांत पाड्डें जालो, हांव जिसर काम करतां,